आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासाने सगळं जाणं हय आरामासा हाय तर एक पट्टी येऊन मेळचे आणि वयचे म्हण जालें ना आनी कितें काम आसा तुमी बी आयतारा बेकार रावता म्हणून हांव येता म्हाका काम ना अशें म्हण न्ही तुमकां मजा हाडचे खातीर येवूंक हय आनी कितें हय पयर हांव हांगा सकल वयती आशिल्ल्या कारणान तशें वयती आशिल्ला तो आमगेलो इस्राम आलो तेंगेलो कोण तेगेलो दोस्ता भितरच पैकी कोण तो एकलो इस्रामा कडेन तो बी मने एशेश करून मने एक्टींग उलयता हय मन्यानूच पुराय सगळें करप तेणी तो उलयता म्हूण लागलो म्हाका हाय म्हणलो खंय वयत रे बाबा हाजे आराम न्ही म्हणलो म्हाका हाय म्हणलो खंय वयत रे बाबा म्हणलो ना नुस्त्या कितें मेळटा जेवूंकूच जावत ना रे गाळण्या ना जाल्यार म्हूण लागलो म्हाका हय गाळण्या म्हणल्यार कितें केलें तर ना रे बांगड्या कडेन गाळण्या काय ना तशें म्हण दुसरें कितें मेळटा का पळयता म्हणटा बांगड्या कडेन गाळण्या ना म्हणल्यार बांगडे खाली बांगड्याचें नांव बरोवन घायल का म्हणे मी कडेत बांगडे घायले नाशिल्ले हां की आज्याक इतले पिशी करूंकच उलयता म्हण जालें ना ही लोक ह्या हेतूत ह्या गेल्या न्यूजात हेतूत येवन घेवन हांव फेमस जावन गेलो हय फेमस म्हटल्यार येवं वचूं दिना म्हाका लोक येयले गेले ते नको होत तो आजो न्यूजांतलो आजो करतात खरें हां जाल्यार जावेत त्या पोरान म्हाका मात्र एका तेका दाखोवन म्हण कितें जाल्यार उद्घाटना म्हाका हय आतां थोडे कडेन गेलो हांव पोराल पयर तेंगेलो कसलो संघ उद्घाटन जालो म्हाका जाणटो मनीस तूं यो म्हणून म्हाका आपोवन गेले अरे तें जालें बाबा कसलें कामां म्हाका उद्घाटन आपोवप सार्वजनीक शौचालय म्हाका उद्घाटन आपोवप हां वतूर कितें करचें उदास सोडचें काय रेबन कट करचें म्हणटा आजा उद्घाटन कर रेबन कट करच केलो आजा उद्घाटन कर अरे रेबन कट केले नंतर बी आनी कितें उद्घाटन करचें बसून घेवन उद्घाटन करूं हां मनशाक म्हण त्या लेवलात दवर अरे पाप्यांदो खंय होवन घेवन कितें करून घेवन हाज्यार किंमत बी काडची करनाकात ही आजकालची करता कोण सांग ही सगळी चंडाळ पोर ही करतात हय म्हणल्यार म्हाका इन्सल्ट करचें हाज्याक कणपाण हाडचें आनी हाज्यान मात्र टेन्शन करून घेवचें आनी बगी मन वयचें म्हण हांव सादारण मरतल मनीस न्ही हांव मरतल मनीस अजिबात मानना हां जालें पयर दनपारां हे गेलो कोणाल चड मेळ्ळो शिरील चड मेळ्ळो पांडू तो मेळ्ळो जेवले रे म्हणलें हय जेवला जा म्हणलें नुस्त्या कितें मेळ्ळें ना पापलेट हाडिलो म्हणटा म्हाका हय म्हणलें पापलेट म्हणल्यार बरें व्हड नुस्त्या न्ही म्हणलें कशें हाडलें रे काय चाललें पिशेत हाडलें खंय आनी आमी कितूत लांबे ते हाडटात हसकन घेवन हाता दन पापलेट कर आमी बी पिशेत आनी खोट्यातूच घालून हाडनात हां हाय विचारलें कितें बाबा पयशे कितले कशें हाडलें काय कितले रेटीन हाडलें काय विचारल्यार हो म्हाका कशें हाडलें काय म्हणल्यार पिशे हाडलें म्हणटा ह्या पोरा पळय तूं 150 पाण कितले आतांच्यान पोराचेर आनी खरें देवा शपथ सांगता भोग येयला म्हणून हरकत ना पळया खरें भोग येयला अरे बाबा कितें सोऱ्याचे पोराचेर म्हणणे हां जाणटेल्याच्यान धन सुरू जाला पोरां आतां शिकला आनी जाणटेले पयलीं लागून करतेतच येयलात मागीर एक सरकारा कडेन एकच सोरो पितलाक सोरो दिया कशें दिया अशें आडमुठी चोरेन बिरेन दिनाकात तुमी गव्हर्मेंटाच्या रुल्सा प्रमाण दिया हय आधार कार्डाक होवन दाखयल्या मात्र सोरो आनी सोऱ्या रेट डबल करा 10 रुपये उरल्यार 20 रुपये करा त्या बाटली रेट नाजाल्यार कित्या तरी रेट ताका डबल करा 100 रुपये उरल्यार 200 करा 300 उरल्यार 600 करा आनी ती डबल केल्ली रेट ते आधार कार्ड होवन घेवन दाखयले नंतर दिले नंतर ते डबल केल्ले ते एक्स्ट्रा कितें पयशे लायला पळय ते होवन घेवन खंय त्या तेगेले कोण तो घोळ कोणाला 100 रुपये येत पळय ना कोणाला चड 100 रुपये पळय त्या तेमगेले त्या बायला आल्या नाजाल्यार आवयल अकावंटात जम जावचे करा तेन्ना कितें जाता सांगा घोव पयशे खूब खर्च जाता म्हणून 100 रुपये वतना आनी घोव कितलो पिवन येयल्यार बी बायल ताका गाळी मारना कित्याक तेणें पिल्लो अर्द पयशे भायले मेळटा न्ही हें करूं जायना एक पटी कण पळया हाय सांगल म्हण न्ही एक पटी कण पळया मुखार पळया तुमी कशें जात का जायना का म्हण घेवन हां हय पयर कोणाक हे कितें तरी कसले इंटरव्यू आशिल्लो खंय इंटरव्यू उरतली हय कितें तरी आशिल्लो खंय हें सगळें जालें इंटरव्यूक ते कितें फॉर्म भरता आसतना कितें जालें खंय
तितू भितर कितकित सब नेम म्हणले इंग्लिशा भितर ते नेम येयले, फादर नेम येयले, मदर नेम येयले, रिलीजन म्हणले, कास्ट म्हणले, सगळे येयले. मागीर एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन थोडे कितें तितू भितर कितें येयले खंय कितें टॅक्निकल आनी नॉन टॅक्निकल कितें टॅक्निकला भितर हेणी मेल्ल्यान ITI बरयलो, शिकिल तो ITI बेजार ना. तितू ITI भितर ब्रँच येयले. हेणी कितें बरयलें तितू सांग सदाशिवगड बरोवन दवरला ब्रँचा भितर. मागीर तेणी मेल्ल्यान ते व्हरून घेवन फॉर्म दिलो आनी ते फॉर्म पळयतल्यान म्हटलें खंय हे सगळें बरयलें बरोबर आसता हे जाल्यार ह्या हेतू भितर तुवें ते ब्रँच बरयले कडेन सदाशिवगड कित्याक बरयला म्हण ना आमगेले बी स्टेट बँकाचे ब्रँच आशिल्ले कडेन सदाशिवूच आसा सदाशिवगडच आसा म्हटलें खंय. म्हटल्यार तूं ITI शिकून कितें कळटा म्हण जालें बाबा तुका. जालें सोंड या म्हण नंतर भानगडे गेल्या हांव ते की चाललो बाबा तूं केन्ना येता आतां कित्याक सद्या गेल्ला मरे तूं कित्याक हिंगात आसा ना बाबा विमान स्टार्ट जालें ना आजा म्हणलां म्हाका हय तेंगेलें विमान स्टार्ट जालें ना गेलें ना बरो दिवस जालो तो येवन घेवन हिंगा. मागीर म्हणलें हय विमानाचेर वयचें पडटा उलटी बी जाताय रे काय चालय ताका विमानार वयता ना पयलें वयता आसतना जातालें मागीर जायनाशिल्लें म्हणलां म्हाका हय म्हणलें. म्हाज्या तूं केन्ना विमानार गेलें ना हय रे काय चाललें म्हाका हांवें गेल्लें रे एक पाटी फाटी एक पाटी विमानार बसला हांव म्हणलें फाटी एक पाटी विमानार बसला म्हण हो म्हाका कितें म्हण सांग फाटी कित्याक बसलो मुखार बस न्ही बेगी पावता आशिल्लो का म्हाका. हांव सांगता कित्यान उलयत कितें हो आं कितें उत्तर कितें काम म्हण घेवन हे गेले फाटी बशिल्लो म्हणल्यार विमाना फाटी बशिल्लो हांव फाटी म्हणल्यार खूब वर्सां फाटी एक पाटी बशिल्लो म्हण सांगूंक गेल्यार हो म्हाका फाटी कित्याक बशिल्लो मुखार बसी न्ही बेगी पावता आशिल्लो म्हणटा म्हाका. म्हटल्यार हेगेर उलयणी म्हटल्यार म्हाका म्हटल्यार कंपाउंडाकेच्यान मागीर इन्सल्ट करचें काम न्ही हय का न्ही. तितल्या म्हयन्याच्या न घरा कडेन बसून 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 देवा शपथ तर मागीर इतलो कंठाळ येवन गेलो आनी मागीर अरे बाबा म्हाका पोट सुटलें म्हणल्यार इतलें मोठें जावप पोट आनी हातपाय बितपाय चमकू बिमकू जावप ना हांगा वजन वाडलें मोठो जावन पडलो हांव. तरी हांव 2-3 कडेन डॉक्टरा कडेन गेलो ना कमी जायना मागीर एक मागीर दोस्तान वैकुंठान सांगलो आजा हातपायान मोठे जाले वजन वाडलें म्हण बेजार करून घेयनाका एक सायकल घे आनी सायकलार फिर पळया हां एक 2-3 म्हयने फिर मागीर म्हाका सांग तूं तुगेलें वजन कमी जायना जाल्यार म्हणलां म्हाका. हरकत ना म्हणलें 5-6 हजाराक नवीन सायकल हाडलो आनी सादारण का आतां पयरच्यान म्हणल्यार 3 म्हयने सायकलाचेर फिरलो तरी वजन कमी जालें ना. मागीर वचून वजन चेक केल्यार बी परत तेज्या पेक्षा जास्ती वजन जाला. हांवें म्हणलो अरे वैकुंठा तूं म्हाका सांगिल्लें रे सायकलाचेर फिर आनी सायकलाचेर फिर वजन कमी जातलें म्हण कमी जालें ना मरे म्हणटा तो कितें म्हण सांग म्हाका आजा तूं सायकलार कसो फिरता. हांवें म्हणलो इसराम सायकल मारता ना फाटल्यान बसून घेवन फिरता कमी जालें ना मरे वजन म्हटल्यार तशें करून सांगलें नाशिल्लें हांवें सायकल तूं मान घेवन फिरूं जायी आनी मागीर तुगेलें वजन कमी जातलें म्हण सांगिल्लें म्हणटा तो म्हाका कितें खबर सायकलार फिर म्हणलो फाटल्यान का बसलो आनी फिरते रावलो हांव गांव 3 म्हयन्याच्यान. हांगा गेल्लो गडार बाजाराक गेल्यार बांगडे पळयलो बांगडे कशे घे काय चाललें 100 म्हणलां म्हाका हरकत ना 100 म्हणल्यार गेल्या पळयल्यार बांगडे काय ना. हांवें म्हणलो गे बांगडे म्हण साप्प जाम जाला मगे ते आनी 100 म्हणटा मगे तूं खूब जाम जाला मगे ते म्हणल्यार ती म्हाका कितें म्हणटा खबर आसा हय जाम जाला ते आत्तां कामांतल्यान घरा कडेन येयला ते आनी खूब जाम जाला म्हणटा म्हाका कामां वचून येयला बांगडे. म्हणल्यार म्हाज्या पेक्षा कितले शाणे आसा म्हण जालें हिंगा कितें उरूं काय उरूं तुमी गांवांत जेन्ना येतले तेन्ना गांवांत येवन घेवन कारवार हेका तेका येयले तेन्ना आमगे जिल्ल्यांत येयले तेन्ना नुस्त्या खाया येया सगळे जाण बरें कर रावा आनी खंय आशिल्ले कडेन तुमी कितले पयस उरल्यार बी गांवांत लोकांची याद दवरून घेया आनी गांवच्या भाशेची याद दवरून घेया गांवच्या भाशेचेर अभिमान दवरून घेया. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.